आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपयल्ली आसा आमच्या अखिल गोवा बस मालक संघटनेच्या वतीन ती जी आमची गेले 8 महिने सरकारा कडेन जी आमची मागणी आसा, मुख्य मागणी म्हणजे जो आमचो बसीचो रोड टॅक्स आसा आनी पॅसेंजर टॅक्स आसा आनी तेचेर 25% पेनल्टी जी इम्पोज करता, त्या संदर्भान आमी सरकारा कडेन वेळोवेळी 26/5/2020 2 रिप्रेझेंटेशनां, तशीच 15/7/2020 2 रिप्रेझेंटेशन, 10/8/2020 ह्या दिसा 1 रिप्रेझेंटेशन, 14/9/20 ह्या दिसा 1 रिप्रेझेंटेशन आनी 28/9/20 ह्या दिसा 1 रिप्रेझेंटेशन अशी वेगवेगळ्या डेटींचेर आमी रिप्रेझेंटेशनां सरकारा मुखार केल्ली आसा. आनी जो विशय मांडला तितून जो पॅन्डेमीक पिरियड आहा मार्चाची 22 तारखेच्यान ज्यो आमच्यो बसी सरकारान फोर्सान ज्यो बंद दवरलेल्यो आसा, घोशणा करून आमी स्वताहून बंद दवरूंक ना, परत तेच सांगता की सरकारान फोर्सान जो आमचो सुरळीत चलतालो पळय धंदो तो फोर्सिबली सरकारान आमचो बंद दवरलेलो आसा. आनी आयज खंय तरी सरकार आपूण हितूनच म्हणजे नामानिराळे जावपाक सोदता आनी जे आमचे पळय विशय आमी मांडटा तेचेर कांयच सुटावे करपाक निर्णय घेवपाची ताकद ह्या सरकारा कडेन उरोंक ना, हें आमी पळयता वेळोवेळी. आयज आमच्यो वेगवेगळ्यो संघटना ज्यो आसा, टॅक्सी एसोसिएशन, आमच्या बस मालकांच्यो आनी 1-2 संघटना, सगळे जाण आमी वाहतूक मंत्री मुख्यमंत्र्यांची भेट घेता, डायरेक्टराची भेट घेता आनी आमी सांगपाचो आमचो एकूच प्रयत्न आहा, उद्देश आहा की जो पॅसेंजर टॅक्स गेले 8 म्हयने शिरकाला तो भरून खंय तरी आमकां गाडयो चालू करपाक जाय आमच्यो. आनी जे पळय कितें आसा एमावंट पळय आहा हो आतां म्हयने जशे वयता तशें वाडत वयता दिसान दीस. म्हणून एकदां जेन्ना जर ते पॅसेंजर टॅक्स कितल्या पिरियडाचो आनी रोड टॅक्स सरकार जर डिसायड करीत कितलो सोडटले जाल्यार आमकां खंय तरी तितलो रिलीफ घेवन फुडलें जें आमचें कितें आहा तें भरून आमकां गाडयो आमच्यो रस्त्यार हाडपाक मेळटा. पूण खंय तरी सरकारान आजून पर्यंत 8 म्हयने जाले सरकारा कडेन निर्णय जायना. रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर सोडपाचें सोडूनच दिया, पुणून जी पेनल्टी जी इम्पोज केली वयता रोड टॅक्साचेर आनी पॅसेंजर टॅक्साचेर 25%, ती पेनल्टी सुद्दां सोडपाचो निर्णय ह्या सरकारा कडेन जायना. अशें अकार्यक्षम अशें सरकार आमी पयले फावट पळयलेलें आसा. आनी प्रश्न असो पडटा की सरकार खंय तरी क्वॉरंटायन जाल्लें आसा काय म्हणून. कित्याक आमी 3 मार्गान सरकाराक पर्याय दिता की हो टॅक्स कसो सोडपाक मेळटा पळय तो. जो डायरेक्टर आहा आयज हो डायरेक्टर आमी गेल्यार ऑफिसान भितर लिपोवन रावता, 1-2 इन्स्पेक्टर हाडटा आनी भितरसून तांकां दार बंद करून घट धरपाक लायता आनी आपूण भितर बसता आनी पिवनांक भायर धाडटा, पूण ना म्हणून सांग. ही परिस्थिती कित्याक येयल्ली आहा डिपार्टमेंटाचेर हे खंय तरी आयज प्रश्न चिन्ह पडटा की सरकारूच हे खंय तरी क्वॉरंटायन जाल्लें आसा काय म्हणून आनी हांकां आमकां खंयच्या हॉस्पिटलांनी किंवा आनीक खंय वचून सोदचें पडटलें काय म्हणून. प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहा तेजे कडेन स्लीप धाडली भितर, भायर आमकां मॅसेज येवच्या पयलीं 1-2 इन्स्पेक्टर भितर वयता, दार घट धापून धरता आनी डायरेक्टर पिवनांक भायर धाडटा. तो रिसीट घेवन गेलो ताका की आपूण ना म्हणून सांग. जें कितें उलोवपाचें आहा तें एडीटी हेडक्वॉर्टर्सा कडेन उलय. जेन्ना ऑथॉरिटी जेन्ना अशें लिपोवन बसपाची पाळी येता हेंचेर, जेन्ना हे पर्याय पळय कितें कोण सुचयता तेचेर वाट काडपाक सोदिना, तेन्ना अशें दिसून येता की सरकार खंय तरी अकार्यक्षम सरकार आनी नांवांक हें सरकार चलता अशें दिसून येता. आमी वेळोवेळी सरकाराक 3 पर्याय दिले की हेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी जो 50% सवलत दिल्लेली 3 म्हयन्याची स्कीम तयार करून ऑर्डिनन्स काडलेले हेंच्यांनी. ऑर्डिनन्स काडून स्कीम जेन्ना तयार दिल्ली, मंदी येयल्या म्हणून वाहतूक क्षेत्रान कोणाक तरी मदत करपाक, तेंचे त्या वेळार पळय वेस्टेड इंट्रस्ट आसले पळय त्या लागून हांकां हेंचे स्वताचे पर्सनल ग्रेटिफिकेशनाक लागून हेंच्यांनी पळय जे 50% सोडून टॅक्स सोडून जी पळय स्कीम तयार केल्ली ती स्कीम आतां हे लागू करा म्हणून आमी मागली हेंचे कडेन. तसोच दुसरो पर्याय हांकां दिलो मनोहर पर्रीकरान मायनींग ट्रकाच्या टायमाचेर तेंच्यांनी जेन्ना रोड टॅक्स सोडून मागलेलो तेन्ना पॉलिसी डिसिजन घेवन गव्हर्मेंटान तांकां रोड टॅक्स सोडलेलो.
तसोच तिसरो पर्याय हांकां आमी सुचयलो की एसिस्टंट डायरेक्टर जे आहा वाहतूक खात्याचे तांकां गोवा रुलाच्या अंडर पावर दिल्ल्या, रूल 18 पळय आहा त्या 18 अंडर पावर दिल्ल्या नॉन यूज फॅसिलिटी दिवपाक प्रत्येक बस मालकाक. आतां फक्त हांगासर प्रॉब्लम कितें जाता, एकूच प्रॉब्लम जाता की नॉन यूज जर फॅसिलिटी हांव क्लेम करता जाल्यार आमी ती बस बंद दवरच्या आदी इनवर्ट करपाक जाय एप्लिकेशन. आतां लॉकडावन त्या वेळाचेर आसलेल्या कारणान मोदी कितें आहा, मोदी सद्या रातचीच डिसिजनां घेता. मोदी चिंतिना फाल्यां बाबा ऑफिसां उक्ती आसतली काय कितें पळय ती. तेका जेन्ना म्हणजे एक झटको कहो तेका येयलो न्हू सांगपाचो म्हटल्यार मोदी येता आनी निर्णय जाहीर करता. मोदीच म्हणटा खंयची नोटबंदी, मोदीच येता आनी कसले निर्णय सांगता, मोदीच येता फाल्यांच्यान म्हणटा जनता कर्फ्यू. आतां मोदी जेन्ना रातचे येवन निर्णय घेता तेन्ना आमकां स्वप्न पडटलें किंवा फाल्यांच्यान ऑफिसां बंद जातलीं सामान्य मनशाक. हो विचार करपाक जायो सरकारान. म्हणटो हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी खंय तरी आतां मोदीचेर दिवपाक जाय सरकारान ना मोदी कडसून पयशे मागपाक जाय. पूण आमचें म्हणणें कितें की मोदीन जेन्ना येवन अचानक 22 तारखेक सांगलें की फाल्यांच्यान जनता कर्फ्यू, लॉकडावन, सगळे बिझनेस, सगळे धंदे बंद उरतले, तुमी ऑफिसां बंद दवरलीं आनी आमी त्या वेळार नॉन यूज फॉर्म खंय दितले. म्हणून आमची मागणी आहा की ती नॉन यूजाची फॉर्मां आतां घेवची, बॅकडेटीन कन्सिडर करची, रिट्रोस्पेक्टीव कन्सिडर करची आनी नॉन यूज फॅसिलिटी आमकां दिवची. हांगा पयशांचोय प्रश्न येना आनी कांयच प्रश्न येना. आनी हो वेळोवेळी मुद्दो आमी उठोवन सुद्दां सरकार हेचेर कांयच आवाज करिना. तेका लागून काल हांवें सरकाराक नोटीस दिल्लेली आसा, चीफ सेक्रेटरीक आनी डायरेक्टराक नोटीस दिल्ल्या की ह्या आठवड्याच्या 8 दिसांनी जर सरकार तर हेचेर तर निर्णय घेयना जाल्यार आमी पयलीं कशें प्रत्येक गोश्टीक आमकां मागीर हायकोर्टाक बी वयचें पडटलें किंवा आमी आंदोलन करतले. तशें आमी हे फावट निर्णय घेतलेलो आसा की आमी हायकोर्टाक फुडल्या आठवड्यान पेटिशन फायल करतले. ही सरकाराक आमी काल नोटीस दिल्या. तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा पर्यंत मेसेज पावयता, डायरेक्टरा पर्यंत मेसेज पावयता की ह्या आठवड्यान तेणी जाता इतले बेगीन जे आमची नोटीस दिल्ल्या तेचेर रिप्रेझेंटेशन आमचें कन्सिडर करचें प्रायोरिटीचेर. कित्याक गोंय राज्यान 1460 बसी आसा आनी 1460 बसीचेर जे लोक परत हांव सांगीत आहा की आयज उपासमारीची पाळी येयल्ल्या, डिपेंडंट लोक आहा, मॅकानीक आहा, बाकीचे जे पळय लेट ऑपरेटर आहा, टायर पंक्चरवाले आहा, सगळ्यांचेर उपासमारीची पाळी येयल्लेली आसा. कदंबा ज्यो स्टार्ट केल्लेल्यो लॉकडावन पिरियडान त्यो कदंबा हेंचे कडेन बंद जायना. ते विचारपाक गेले जाल्यार डायरेक्टर भितरली बंद रावता. चल्ला कितें, फक्त डायरेक्टर आर्थीक वेव्हार थारयता, आपले सेटिंगां लायता आनी फक्त ऑर्डरी काडटा. ऑर्डरी काडपाचें काम करता इन्स्पेक्टराच्यो. म्हणून हांवें त्या दिसा सांगलेलें हो डायरेक्टर आहा तो ऑर्डर महाराज जाला म्हणून. हे ऑर्डर महाराजाक खंय तरी आतां भायर काडपाचो वेळ येयल्लो आसा. आमी कायदो हातीन घेवंक सोदिना. तरी आसतना आमी फुडल्या आठवड्यान हायकोर्टान पेटिशन घालपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. जर तर आमकां बाकीचेच मुद्दे जर सुटावे जायना जाल्यार आतां खंय ना खंय आमकां कितें ना कितें न्याय मागपाक सोदचें पडटलें. कोर्टान कित्याक आंदोलन करपाची गरज ना, आपल्याकडे येऊन मेळा म्हणटा, आपण तुमचे सगळे क्वेश्चन विचार ऐकतलो. कोण जाहीर सांगता सीएम. तुम्ही मेवले सीएमाक मेवले तुम्ही हय मेवले सीएमा कडेन डेली अपॉइंटमेंट मागता. खंय दिता सीएमाचे जे मनीस आहा पळय 4-5 जाण कोण तांकां डेली फोन केले वयता अपॉइंटमेंट मागपाक. तो काय अपॉइंटमेंट दिना. चर्चा आपली चालू होता. कोणा कडेन चर्चा चालू आहा, कोणा कडेन चर्चा चालू आहा, कोणाक आमकां कोणी आफोंक ना किंवा आमचे कडेन चर्चा कोणाची चालू ना. हांव ताका मेळ्ळलो हेच्या आदी आमचे फाटल्या दिसा आदी ताका मेळ्ळलो तेन्ना हांवें ताका स्पश्ट शब्दान सांगलेलें सगळें सिच्युएशन हाती भायर वयता, आमचो धंदो आमकां चालू करपाक मेळना आनी उपासमारीची पाळी सगळी येयल्या. ही सगळी व्यथा कितें आहा ती सगळ्यांची मांडलेली. आमचीच न्हय, ही सगळ्या रिक्षावाल्यांच्या, टॅक्सीवाल्यांच्या, मोटरसायकल पायलटांच्या सगळ्यांचो होच प्रश्न आहा हांगाचो. पैसे ना म्हणटा गव्हर्मेंटाकडे. गरजूच ना न्हू पयशांची हांवें तुमकां सांगलें न्हू. पयशांची 1 रुपयाची गरज ना. हांगासर ऑलरेडी एसिस्टंट डायरेक्टर आहा वाहतूक खात्याचे, तेका गोवा रूल टॅक्सेशन पळय आहा तेच्या अंडर रूल 18 अंडर पावर दिल्ले आसा, फूल पावर दिल्ले आसा की तेणी नॉन यूज फॅसिलिटी प्रत्येक ओनराक दिवपाक जाय. पूण आतां फक्त कितें त्या वेळाचेर बसी अचानक दवरलेल्या कारणान आमकां फॉर्मां इनवर्ट करूंक मेळोंक ना. ती संदी आतां दिवची आमी मागणी करता. आतां खंय सरकार जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर लेबर घेता पळय, तुमकां उदाहरण दिता, काही कडेन लेबर घेता आनी तांकां कन्फर्म केल्या वचना करता तेन्ना सरकार सिंपती दाखोवपाक तांकां जेन्ना कन्फर्म करपाक वयता तेन्ना तेंच्या एजीचो प्रश्न येता. तेंची एज जाल्ली आसता.
पूण सरकार थंय तांकां एज रिलॅक्सेशन दिता, कित्याक तेंच्यांनी इतलो तेंप काम केलां म्हणून तशें हांगासर कित्याक आमकां रिलॅक्सेशन दिवंक जाय, कारण कित्याक ऑफिसां RTO आमी बंद दवरूंक नासली, मोदीन बंद दवरलेली. मोदीचे 15 लाख ना तेन्ना शेवटी ही आमचेर बिकेची पाळी हाडलेली आहा. आतां त्या दिसा आमकां उमेद येयलेली सारकी की मोदीन ते धाकटे प्लॅन आहा पळय ते खंय तरी बंद दवरले सायडीक आनी व्हडले बोईंग 777 हाडला म्हणून. आतां आमकां दिसलेलें कितें मोदी स्वित्झर्लंड वचून स्विस बँकेतले पयशे हाडटा काय म्हणून त्या प्लॅनाक अजून ती जाग ना काय. तुमकां कितें प्रपोजल बी दिला तेणी प्रायवेट आनी कदंबा पार्टनरशीप? पण ना प्रपोजल ना काय सो तो गाईड उलयलो ना प्रपोजल काय ना. त्या हे सरकार हे सरकार न्हू प्रमोद सावंताचें सरकार पळय आहा न्हू, हे सरकारूच म्हणण्याच्या पयलीं लायकीचें ना. हे कसले ते पळय ल्हान दुकानां आसता पळय न्हू, ते शॉपवाले तसले ते सकाळी एक सांगता, दनपारां एक सांगता आनी सांजचे एक सांगता. शॉपार तो शॉपवाल्याक ताका रेट कन्फर्म नासता पळय. सकाळची एक रेट असता, त्याच आयटमांक दनपारचो अशी वेगळी रेट असता. तसले सरकार हे प्रमोद सावंताचे.